मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज 9/9 मारिया जेजूचो पाटलाव करूंक आपयता. आंकुवार मारिया देवाच्या उल्याक होय म्हणून जेजूची पयली शीस ती जाली आनी ताचे बरोबर सोडवणेची वाट चल्ली. मारिया सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेली आनी दर एके घडणेंत देवाचे येवजणेक घालती रावली. आयज मारिये भाशेन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आमंत्रण आसा. आमचो जबाब कितें? पवित्र पुस्तकांत नदर मारल्यार देवान जायत्या मनशांक आपयले, देखीक मोइसेस, जेरेमियास, आयजाया वा घेवन पावलू. थोड्यांनी रोखडेंच होय म्हणलें जाल्यार दुसरे वाटेन थोडे भियेले, नाकारले. पूण जेन्ना देव तांकां आश्वासन दिता ते होय म्हणटात आनी सगळें सोडून देवाचो पाटलाव करतात. होय म्हणून जिवीत सोंपें जावंक ना. जिवितांत जायते त्रास कशे भोगूंक पडले, पूण देव तांचे बरोबर आसलो. तांचो वावर करूंक तांकां आदार दितालो. आंकवार मारियेच्या आपोवण्यांक 4 भाग आसात: द कॉल, रिजेक्शन, अश्युरन्स एंड सेयींग येस. पयलीं आंकवार मारयेक उलो आयलो. देवाच्या पुताची आवय जावंक वेंचून काडल्या. ती भियेली, प्रश्न करता हें कशें घडटलें. पूण देव तिका आश्वासन दिता आनी म्हणटा, पवित्र आत्मो तुजे बरोबर आसतलो आनी तुजी मावशी भयण जाणटे पिरायेर घर संभोवल्या. आनी शेवटाक म्हणटा, ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. एक पाटलावदार आपल्या गुरूच्या पांयाशी बसून शिकता, आकारणी घेता आनी वचून जिवितांत साक्षी दिता. आंकवार मारिया जेजूची पयली शीस. आपल्या पुताची शिकवण आपणावून ती साक्षीदार जाली. तिका एक मिसांव आसलें जेजूक सांगात दिवंक, आनी तिणें आपणाक दिल्लो वावर घालतिकायेन शार्ती पावयलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचे नवेन आमकां कितें शिकयता काय? पयले सुवातेर देवाच्या उल्याक आमी आयती रावया. कसलेंय आपोणें जायतें, जावं पाद्रीपणाचें, माद्रीपणाचें वो लौकीक, संवसारांत दुसरो जेजू जावंक वावरुया. दुसरे सुवातेर आमी क्रिस्तांव कशीं जेजूचो मोग सगळे सुवातेर परगटुया. आमचो पाप सायब फ्रांसीस म्हणटालो, वी कॅनॉट बी पार्ट टायम क्रिश्चन्स. सगळ्या वेळार आमी क्रिस्तांव कशीं दाखोवन करूंक जाय. मागीर जुआंव म्हणटा, तुमच्या मोगा वरवीं दुसऱ्यांक कळटलें की तुमी म्हजे शीस. आनी तिसरे सुवातेर आपोवण्या खातीर मागुया. जेजू म्हणटालो, पीक जायतें आसा पूण वावर करपाक थोडे आसात. आमच्या कुटुंबांनी आपोवणी किर्लावन भुरग्यांच्या काळजांत मागण्यांचो मोग घालूंक, जायतीं तरणाटीं पाद्री व माद्री जावंक वचूंक, आनी हे भाशेन देवाचो मोग नेटान उमेदीन फुडें व्हरूंक आमी सगळीं वावरुया.